पंचायतीच्या निमित्तान ट्रिपल इंजिनचे सरकार गोंयांत येवचे, डबल इंजिनचे आसा केंद्रांतले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, राज्यातले युतीचे म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आणि एमजीचे सरकार, आणि ते ट्रिपल इंजिन केन्ना जातले? तुम्ही जेन्ना माईक कडल्यान निवडून दितले तेन्ना ते ट्रिपल इंजिनचे सरकार जातले. ह्या निमित्तान आमी ग्रामीण भागातलो विकास करपाक शकतले. जिल्हा पंचायती कित्याक? आम्ही म्हणटा की केंद्र आणि राज्य याच्या निमित्तान आम्ही एअरपोर्ट बांधलो, रस्तो बांधलो, हॉस्पिटल बांधलो, पण जिल्हा पंचायतीच्या निमित्तान आमकां गावागावांतल्यो ल्हानश्यो वाटो आसतल्यो, देवळाकडलो मंडप आसतलो, आपली पायवाट आसतली, खंय तरी लायट घालपाची आसतली, खंय तरी बारीकशें काम हे जर करपाचें आसत जाल्यार आपण हक्कान कोणाक सांगू शकता आसत. फाल्यां तुमी तिका हक्कान आसून सांगतले हेजो एस्टिमेट कर आनी आपली वाट कर. हक्कान जर सांगतले हांगासर सोलार लॅम्प घालपाचें काम कर, म्हणजे बारीक काम जे करपाचें आसा देवळान ताका सीसीटीव्ही घालपाचें आसत जाल्यार हें काम करपाक आपल्याक हक्कान सांगपाक आपलो जिल्हा पंचायत सदस्य निवडून येयल्लो जाय, म्हणून आमकां तिका निवडून हाडपाक जाय. युतीचे सरकार आसा, युतीच्या सरकारान आयज झेडपी इलेक्शनां आमकां युती असल्या कारणान आमकां मोरजी मतदारसंघ झेडपीचो जो आमकां मोगो पक्षाक दिल्लो आसा, आणि बाकीचे 3 मतदारसंघ पेडणे तालुक्याचे आहात ते आम्ही भारतीय जनता पार्टी वांगडा अलायन्सात आसा. पूण एक तुका सांगू सोदता की 4 असले तरी 3 जर मतदारसंघ आहात ते आमकां म्हणजे आमकां कनेक्टिंग लागता, म्हणजे एक तरी खंयचो गांव आमकां कनेक्ट जाता. सो काम करतना आमकां फक्त मोरजी आमी आहात आनी मोरजी पुरतीच करपाक जायना. आमचे एंटायर पेडणे तालुक्यात सोयरे पावणे असलेले, फ्रेंड सर्कल असलेले, आमकां जेन्ना युतीच्या सरकारान आसा तेन्ना आमचे कर्तव्य आहा की आमकां युती निभोवपाक जाय ती आनी वांगडा काम करपाक जाय. म्हणजे तुमची सोयरे जर तोरशा सुद्दां आहात जाल्यार तांकां तरी सांगूंक जाय तुमी कमळाचेर मत मारा म्हणून. धारगडी जर आहात जाल्यार थंय सांगूंक जाय तुमी कमळार मत मारा म्हणून. हरमळा जर आसात जाल्यार बी तुमी सांगूंक जाय कमळाक मत मारा म्हणून. आनी तांकां ऑलरेडी दोतोरान सगळ्यांक सांगला भाशणांत की मोरजे आहा थंय शिवाचेर मत मारपाचें म्हणून. आयज बरें दिसता की आमच्या मदीं आमकां सपोर्ट करपाक आमचे माजी आमदार दयानंद सोपटे हांगासर आसात. तेंचे पूर्ण कार्यकर्ते सगळे जे मांद्र्या मोरजी आनी आगरवाड चौक आहा ते आमकां वांगडा हातीन हात धरून आमचे कॅन्डिडेट जी माई आमी ताका माई म्हणटा तारा हडफडकर, म्हणजे तारा बाबूसो हडफडकर. आयज तुजो हजबंड ना पूण खरेंच एका वटेन दूख दिसता कित्याक तो सारको एक्टीव आनी एग्रेसिव्हली सारको म्हणजे माजी सरपंच इतले काम केला तरी समाजा खातीर, पूण आयज इतलें दूख दिसता की तो बरो ना आनी ट्रिटमेंटाक बॉम्बे येला आनी थंय एडमीट केल्लो आसा. आयज तो हांगासर आसलो जाल्यार खूब खूश जातलो की आपल्या मिसेसीक हांगासर कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केला. काल सुद्दां तेणी व्हिडिओ कॉल करून म्हाका धन्यवाद म्हणलो की तुवें आपली इच्छा पुरी केल्या. अशें समाजात काम करपी आसात ताका डेफिनेटली खंय तरी आमी स्थान दिवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी आनी मोगो पक्ष डेफिनेटली आमकां ह्यो कॅन्डिडेट फूल फ्लॅश मेजॉरिटी जिखोवन दितलो ह्या खात्री जाल्लीच आसा. पूण फूल फ्लॅश मेजॉरिटी म्हणजे जाता तितके मतदान जास्त जावन आमचे कॅन्डिडेट निवडून हाडटले हे तुमचे कडेन आशा दवरता. पण युतीचो सरकार आसा, भारतीय जनता पार्टी आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हे युतीचो सरकार आहा. या तालुक्यात 4 मतदारसंघ, 4तले 3 मतदारसंघ हे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार असतात आणि मोरजी हो मोगो पक्षा खातीर म्हणजे एमजी पार्टी खातीर दिल्लो आसा. आमकां एक काम करपाक जाय की ज्या विश्वासान आमचे मुख्यमंत्र्यान तुमचे सगळ्यांचेर विश्वास दाखोवन जांकां उमेदवारी दिली, हांगा म्हणजे मोरजी जिल्हा पंचायती म्हणजे मतदारसंघात सौभाग्यवती तारा हडफडकर हेचे साठी काम करप, निवडूनय हाडप. म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन तुमची उपस्थिती दाखयता त्या पद्दतीन जर पळयले जाल्यार नक्कीच बाय तारा हडफडकर हे निवडून तुम्ही दितली आणि दिवपाची गरज आसा. कारण आज युतीचे सरकार जे आसा त्या युतीचे सरकार या गोंयान ज्या पद्धतीन डेव्हलपमेंटाचे काम करतात, ज्या पद्धतीन वेगवेगळ्यो योजना आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्री राबयतात, तुमच्यासारखे कार्यकर्ते घराघरांनी पावयतात आणि पावयता आसतना खंय आमी भेदभाव काम करिना. कोण खंयच्या जातीचो, कोण खंयच्या धर्माचो, तो आमचो न्हू, तो ह्या पक्षाचो न्हू, त्या पक्षाचो न्हू, अशें केन्ना भेदभाव मानिना.
सरसकट सगळ्यांना ह्यो योजना दितात, त्यांचे पर्यंत पावयतात. तेन्ना तुम्ही एक काम करपाक जाय. येणारी जी 20 डिसेंबर तारीख जी आसा, या तारखे दीस तुम्ही न्हू, तुमची सगळी फॅमिली, त्याच बरोबर तुमचे मित्र वर्ग असे सगळ्यांक तुम्ही सांगपाची गरज आसा की सिंहाचेरच शिक्को मारून भरपूर मतां दिवन बाय तारा अर्पणकर एका विजयी करपाक जाय.